नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लाटंबारसून येतलो बरो फूड प्रोसेसिंग प्रकल्प उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होचो विधानसभेत आश्वासन। सोपो कंत्राट वाढवून दिवपाक नगरसेवकांनी केलो करविरोध। मडगांव नगराध्यक्षाक रद्द करचो पडलो प्रस्ताव। कोमनीदाद जमीन जावपी बेकायदेशीर बांदकामां आडोवपाचे पुलिशेक दियात अधिकार। वेगसाची विधानसभेत मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा कोमनीदाद कागाळीच करनात। आता पळोवया खबरो विस्तारान। लाटंबारचे उद्योगीक वसणुकेत बऱ्यांतल्यो बरो फूड प्रोसेसिंग प्रकल्प हाडपा खातीर सरकार यत्न करतले। उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन आश्वासन दिले। हालींच घोशीत केल्ल्या उद्देगीक धोरणात शेतकी उत्पादन फूड प्रोसेसिंग पार्क करपाचे आमी येवजिल्ले आसा। तशेंच हालींच जाल्ल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे बसकेन समूल कंपनीन 50,000 चौघन मीटर जमीन दिल्ल्याचे मंत्री माविनान सांगले। दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी मांडिल्ल्या खाजगी थारावाचेर मंत्र्यान आश्वासन दिल्या उपरांत ताणें हो थाराव फाटीं घेतलो। This House strongly recommend the government to establish a world-class food processing park at the Latambarse Industrial Estate to boost agri-entrepreneurship and value addition to farm produce and provide sustainable employment opportunities for the people of Bicholim Taluka in particular. आज आमचे 1 minute, doctor. The resolution is before the House. रिसेंटली आम्ही जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउन्स केला तितून ते पॉलिसीन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मागीर फूड प्रोसेसिंग पार्क करपाचे ही सगळी व्यवस्था करपाचे आमी येवजिल्ले आसा आनी जाता तितले बेगीन। एक कडेन खरें एक बऱ्यांतले बरें उदाहरण दितलो जाल्यार म्हाजोय प्रयत्न आसतलो लातंबारशे हे इंडस्ट्रियल एस्टेट ते दृश्टीन आमी एनकरेज करपाक आनी ताका हांव सांगपाक येवजिता। हालींच आमची इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मिटींग जाली। आमचे माननीय मुखेलमंत्री आशिल्ले। सुमूल कंपनी आमी 50,000 स्क्वेअर मीटर लँड दिलो आसा। तेंचे जे धंदो चलता तेंचे जे व्यवसाय वाडोवपा खातीर मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाडोवपा खातीर तिंगा जाता तितले बेगीन येवची म्हूण। आतां तिंगा एकूच समस्या आसा म्हणल्यार रस्तो सारको ना, मातशें डेव्हलप केल्ले जाय, उदक तिंगा पावल्ले जाय, इलेक्ट्रिसिटी तिंगा सारकी पावोवपा जाय। तें हांव ऑन अ वॉर फुटींग असो म्हाका करपा जाय। कित्याक करपा जाय? आतां आमचो मोपा एअरपोर्ट तयार जाला। मुद्दम गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता आमी फक्त इंडस्ट्री म्हणल्यार दुसरेच कशें मॅन्युफॅक्चरींग युनिटाचेच चिंतता जे नॅचरल पिकता तेका कशें व्हॅल्यू एडिशन करून एक्सपोर्ट करपाक आमी शकता ते आमी चिंतना। म्हणून एक साल विलेज आसून दी, लातंबारशे आसून दी आनी लातंबारशे इंडस्ट्रियल एस्टेट आसून दी, तिंगासून उदाहरण कशें दुसरे कडेनूय फार्मरां येवपा सारके आमी डेफिनेटली करून दितले। सोपो कंत्राटदाराक 3 म्हयन्याची मुजत वाडोवन दिवपाचो प्रस्ताव भायर उडयला। मडगांव पालिकेन जाल्ल्या खाशेल्या बसकेन नगरसेवकांनी साबार मुद्दे मांडले। 5 मुद्द्यांतले फक्त 3 मुद्द्यांची मुजत वाडयली। हांगसर वादावादीचे वातावरण जाल्ल्यान ह्या बसकेची चर्चा बरीच रंगून आयली। म्हणल्यार हे सध्याची जी आमची म्युनिसिपालिटी ही आसा आज 5 अजेंडा आशिल्ले स्पेशल मिटिंगेन, 5 3 फॉर ओनली एक्सटेंशन। ही म्युनिसिपालिटी सगळी एक्सटेंशनाचेर चलता। See now, with respect to the SOPO, as you are aware, in the meeting, the presiding officer has kept it in abeyance. So there was no outcome as such. Some councillors were against giving the extension to this thing. Anyways, the extension could not have been given, which I had already informed them in the meeting. गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षणाक अंतरीम स्थगीत दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला। पूण हे वेंचणुकेच्या याचिकेन दिल्ल्या निवाड्याचेर आदारून आसतले अशें शुक्रारा दिसा गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां। गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान केल्ले ओबीसी आरक्षण गोंय खंडपीठान मान्य केला तरी ताची वैधताय गोंय खंडपीठाच्या निमाण्या निर्णयाचेर आदारून आसतली।
कम्युनिदाद जमनीचेर जावपी अतिक्रमणा आड कारवाय करपा खातीर कम्युनिदाद आरक्ष आनी एटर्नीक मेकळीक मेळची अशी मागणी आमदार वेंझे वेगसान केल्या. अतिक्रमणा आड गोंयान कम्युनिदादीची कागाळ करपाचें प्रमाण खूब उणें आसा वा नाच. तशेंच जायत्या समित्यांनी स्वता अधिकृत अतिक्रमण करपाक पत्रां दिल्यात अशें मुख्यमंत्री सांगता. तशेंच अतिक्रमणा आड कागाळ नोंद करची आमी कारवाय करपाक तयार आसा अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पसून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेलें ना. कोणे कितें कुमदादी हेजे कारण बांदलां अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेलें ना. तुझ्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे तू दी आमी एक्ट जाता बाबू सगळे डेमोलिश कर. No, you give you बरोवन Speaker sir. सगळे डेमोलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. We have not received any complaint as far as any communities are concerned. मंत्री एकच मिनिट तू आजूच कंप्लेन दिया तुझ्या तू अटर्नी तुझ्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या तितकी आयच्या आयज कंप्लेन दी प्रोसेस फॉलो कर फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमोलिश कर. चल समजे डेमोलिश कर. दिस इज अ जनरल रिक्वायरमेंट. मुगे कुमदादी इलिगॅलिटीज आहाय ज्यो आल्ल्यो त्यो ऑलरेडी सांगलोल्यो. आज दिसार मुगे कुमदादी काय ना बट इन जनरल जेन्ना कोणूय कुमदादीचो पुलिसेक आपयता तेन्ना पुलिस हॅज टू एक्ट. दॅट टाइम द ऑथॉरिटीज हॅव टू एक्ट. दिस इज वॉट इज द रिक्वायरमेंट. आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुख्यमंत्री आज घुसपावपा सोदता सगळे सांगपा सोदता. आमी हिंगा इलिगॅलिटीजाचें उलयता स्पीकर सर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जमीन दिवपाची. कुमदाद सदांच जमीन गव्हर्नमेंटाकूच दिता. नवे काय ना. सो हे परत उलोवपाक गरज ना स्पीकर सर. वी डू नॉट हॅव टू डिस्कस दिस. कुमदादीनूच जमीन दिवन आज सगळ्यो वस्तू जाल्या. सो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आसलो की इलिगॅलिटीज जी आहा आमची तयारी आहा. If any even if any land is पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता पायलट प्रोजेक्ट त्याच्यात चालू करा स्पीकर सर. पायलट प्रोजेक्ट चालू करा स्पीकर सर. आणि ऑनरेबल सीएमआन सांगला पायलट प्रोजेक्ट सपोर्ट मेळो ना. कुमदादीचो प्रेसिडेंट आणि अटर्नी जेन्ना पुलिसेक जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉडाक आपयता तेन्ना कोणूच एक्शन घेना स्पीकर सर. ताका लागून पयल्या स्टार्टिंगाकूच इलिगॅलिटीज कमेस जाता. स्पीकर सर एकूच स्टेटमेंट करता हांव सगळे कोण जे एटर्नी आसा किंवा कमिटी आहा पळय न्ही तेंच्यांनी आपल्या कोमुदादीच्यो कंप्लेनी दिवच्यो अशा पद्दतीन आणि तेणी स्टार्ट करता पायलट प्रोजेक्ट करता. कंप्लेनी दितले हिंगा कंप्लेनी कुमदाद दितली या दिवचो ना तो प्रश्न ना. प्रश्न आसा गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवपाचो प्रोविजन करपाक जायो की कुमदादीचो अटर्नीक आणि प्रेसिडेंटाक पावर दिवपाचो. प्रश्न हो प्रश्न ना की कुमदादीन हाडून दिवचे. तो प्रश्न हिंग सुटावो करपाची गरज ना. सुटावो करपाक गव्हर्नमेंट नीड्स टू एक्ट. Government needs to empower the attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Act. You give first complaint. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 No, how next question? तीन supplement हा. Next question वचपा जायना. तीन supplement हा. Next question वचपा जायना. Speaker sir, असली हे कर नाका. आमी नवे म्हूण आमकां बुलडोज करीत वयता. नेक्स्ट क्वेश्चन उबो रावलो तुवें पयलीं तूं कुमदादी लागून तूं झगडटालो. आज तूं नेक्स्ट क्वेश्चन उबो रावता. तू कुमदाद ना कंप्लेंट दिता म्हाका दिसता आय हॅव टू मोर सप्लिमेंट. हांव सांगपाला दिता म्हूण सांग स्पीकर सर. एक मिनिट कित्याक फाटी सद्दा पायलट प्रोजेक्ट पूण थंय चालू करूया स्पीकर सर. स्पीकर सर दिस इज द वे. तो पायलट प्रोजेक्ट म्हूण बोर्ड घालता ताका गरज ना थिंग उलोवपाक स्पीकर सर. गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षणा अंतरीम स्थगिती दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला. पूण हे वेंचणुकेच्या याचिकेन दिल्ल्या निवाड्याचेर आदारून आसतलें अशें शुक्रारा दिसा गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान केल्लें ओबीसी आरक्षण गोंय खंडपीठान मान्य केलां तरी ताची वैधताय गोंय खंडपीठाच्या निमण्या निर्णयाचेर आदारून आसतली. आज उच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी रिझर्वेशनचा इश्यू ऑर्डरसाठी होता. आता त्या 5 पंचायत आहेत ज्याच्यामध्ये पिटिशन्स फाईल करण्यात आल्या होत्या. त्या पंचायत म्हणजे पर्रास, सालिगांव, आरपोरा, नागवा, कांदोलीम आणि मांद्रेम या 5 पंचायतीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे की जे इलेक्शन रिझल्ट्स होणार ते हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार.
उद्या हायकोर्टनं जर ठरवलं की ते त्या पाचही पंचायतीचं रिझर्वेशन बरोबर झालेलं नाही आहे तर ते निर्णय रद्दबातल होऊ शकतात आणि जर हायकोर्टानं जर ठरवलं अल्टिमेटली की नाही रिझर्वेशन सारखं केलं होतं तर ते मग रद्दबातल होणार नाही आहेत, इलेक्शन रिझल्ट फायनल होतील असा निर्णय हायकोर्टनं आज दिला आहे कोर्टला की हा जो पाच पंचायतच्या मॅटर्स कोर्टसमोर आले आहेत आणि त्यामुळं या 5 पंचायतींनाच हा निवाडा लागू करावा, बाकीच्यांना लागू करू नये आम्ही विनंती अशी कोर्टला केली होती आणि कोर्टनं ती मान्य केलेली आहे. SEC स्टेट इलेक्शन कमिशनान ऑर्डर घाता आसतना पब्लीश केल्ले गॅझेटाचेर की ट्रिपल टेस्ट ना दवरता आमच्यान फुडें वचूं जाता एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन. नाव पब्लिकेशन केल्ले ऑफ दी रिजर्वेशन्स एक्सक्लुडींग OBC आमी बोवाळ केल्लो तेन्ना आनी सांगला यू आर डुईंग इनजस्टीस टू OBC. नाव फायनली दे हॅव डन रिजर्वेशन and the challenge according to me which I have seen is that the triple test has not been satisfied. So High Court, remember one thing, once election process starts, courts generally don't interfere with it unless it's grossly wrong or grossly unconstitutional, and there must be special circumstances. High Court and Sadhya admit केली petition म्हणून ऐकला आणि stay दिला. That means the election will go on with the reservation as has been confirmed by the last notification. आमच्या गोंयांत 25,000 हेक्टर कोकोनट प्लांटेशन आसा, जातूंतल्यान सुमार 100 दशलक्ष नाल्लांचें उत्पादन जाता अशें विजय सरदेसाय सांगता. मात कोकोपीट जे नाल्लाच्या सोण्णा पासत तयार करता ताजे खातीर सरकार कांयच करिना. हो एक बरो धंदो, हाचेर फुडें वयर सरू येता अशें विधान फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलां. 25,000 हेक्टर कोकोनट प्लांटेशन आहा, 100 मिलियन कोकोनट प्रोडक्शन जाता. पूण कोकोपीट म्हणटा ताका तुमी कांयच करूंक ना. तुमी म्हणलां इट इज अवेलेबल एट कुंडय डिफायबरिंग फॅसिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट. कांयच ताजेर करूंक ना. हो एक बरो धंदो, हाजेर तुमी फुडें वयर सोदूंक शकतात. वायट चालीरितीचेर बंदी घालप तशेंच विधवा आड जावपी अन्यायाचेर पूर्णविराम दिवंक जाय अशें युरी आलेमावान विधवांच्या प्रस्नाक घात घातलो. विधवा आडच्या वायट चालीरितीचेर बंदी घालपाक कायदो अजून तरी ना, मात ह्या विशीं राज्यान तशेंच पुराय देशान जागृताय जावपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. फुडल्या अधिवेशनांत ह्या विशयाचेर चर्चा करून योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. Concerns in the mind of the people to the prevalence of unjust customs of widow discrimination, widow abuse and widow isolation in the state. Though there are no registered complaints, the isolation, discrimination and abuse is taken for granted as part of custom, tradition and religious or social practices. A few village panchayats in Goa have taken resolution against such outdated and inhuman customs, stating that the widow should be treated on par with married women. Steps be taken in coordination with the Department of Panchayats and Goa State Women's Commission to convene the Gram Sabhas of village panchayats to express solidarity with widow and boost the confidence of all women against such obsolete and archaic practices and mindset prevailing in the community. Government should contemplate on bringing a law to stop such unjust practices. Speaker sir, while speaking on this, जे म्हाका दिसता हे 8 पंचायत्यो हेमी हे ग्राम सभान स्पीकर सर हेजेर एक रेजोल्यूशन घेतला. जे म्हाका दिसता स्पीकर सर in some parts of Goa, women still have to perform widowhood rituals after the death of their husbands. These rituals are very humiliating for women. Forcing a woman already grieved by the death of her husband to perform such rituals would hurt her self-esteem. These are forms of underestimating women, and that is why they must stop. The death of the husband does not diminish or end the existence of the wife in the slightest. Basically, a woman exists as a human being and has an identity. Speaker sir, Goa should be the first state. Jenna aaj amgele President of India jata, she also, Speaker sir, is a widow. And Speaker sir, she आमी एक बरी message धाडल्या आख्या देशांत
we have to support all these NGOs and congratulate all these government जे पंचायत resolution घेतला. आणि Speaker sir, I am fully confident that this is a serious issue and this is also dear to the heart of the Chief Minister and he will give us a positive assurance on this. Yes, noted. फुडले फावटी ताजेर एकदा डिटेलान उलोवन आमी तेजे डिसिजनाचेर कितें ते येवया. बट एट प्रेझेंट देर इज नो एनी लॉ, खंयचोच कायदो एकादो सुद्दां गोंयांत ना किंवा घटनेनूय ना हाज्या आधारीत. ओके, Because, सो दॅट इट इज एन फक्त स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस, सॉरी रिच्युअल प्रॅक्टिसीस. Next session I will move a private member सेम थिंग म्हणजे resolution. रिच्युअल प्रॅक्टिसीस वेगवेगळ्या जातींत आनी धर्मांत त्यो प्रॅक्टीस करता. बट ताच्या खातीर आमी आतां एड्युकेटेड जाल्या उपरांत सगळ्यांक अवेअर करपाक जाय. हें जावपाक जाय, आमकां सगळ्यांक तितको रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. ह्या मताचो हांवूय आसा. येस. गोंयांत गरीब रेशे सकयल्या लोकांची लोकसंख्या सुमार 4 लाख आसात. हाचे खातीर अर्थसंकल्पांतली तरतूद 85 कोटी वयल्यान 65 कोटीचेर कित्याक देंवयली असो प्रश्न विजय सरदेसाय विचारता. ह्या लोकांक तेंको दिवपाची गरज आसा अशें तो म्हणटा. सर आता सिव्हिल सप्लाय डिमांड नंबर 70चेर येता. तुवें म्हणला मंत्र्यान की 4 लाख लोक बिलो पॉवर्टी लायन आहा. 4 लाख लोक बिलो पॉवर्टी लायन आहा जाल्यार तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. पूण तुजें बजेट 84 crores आशिल्लें तें 65 crore केलां. जर बिलो पॉवर्टी लायन वाडटा जाल्यार तूं बजेट देंवोवन तुका कशें दिता. तिरुपती, मंडी, भिलाई आणि गोंयांत कांय प्रमाणात शेकड्यांनी अर्ज हुपून लेगीत खंयच्याच SC, ST विद्यार्थ्यांक IIT आणि IIM हांगा प्रवेश मेळना. राज्यसभेन बिरेस्तारा शिक्षण मंत्रालयान सादर केल्ल्या आंकड्याच्या विश्लेशणा वयल्यान ही विशमताय दिसून आयली. अनुसूचित जाती आणि OBC वर्गांतल्या उमेदवारांकडल्यान 859 अर्ज आयिल्ले जाल्यार तातूंतल्यान फकत 15 जाणांक प्रवेश मेळ्ळो. ताका लागून गोंयांत लेगीत हाचेर भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवप भोव गरजेचें हें दिसून येता. पंचायत वेंचणुके खातीर बिरेस्तारा उमेदवारी अर्ज भरपाच्या 4थ्या दिसा मुरगांव तालुक्यांतल्या 7 पंचायतीच्या उमेदवारी अर्ज भरपाक बरीच गर्दी केल्ली. सांकवाळ पंचायतीत 7 फावटी सरपंच पदाचेर आयिल्ल्या पंचवांगडी रमाकांत बोरकार हांणी उमेदवारी दाखल करून आपली जिखपाची परंपरा फुडें व्हरतलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो. जाल्यार चिखले पंचायतीचो उपसरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी आपले जैत निश्चित आसा अशी आस्त उक्तायली. मुरगांव तालुक्यांत बिरेस्तारा एकाच दिसा वट्ट 56 अर्ज दाखल जाले. तातूंत 27 अर्ज सांकवाळ पंचायतींतल्यान दाखल जाले अशी माहिती वेंचणूक अधिकारी कुंदन गडेकारान दिली. इतली वर्सां हांव राजकारणांत आसलो. हांवें विचार केलो संन्यास घेवपाक. पुणून जे आमचे गांवचे पळय लोक आहा भुरगे ते सगळे फाटल्यान आयले. ते म्हणल्यार तूं आतां सद्या कांय विचार करनाका कित्याक आमची पंचायत घर जावना. पंचायत घराची आमी ऑर्डर काडलेली. पंचायत घर बांदपाक सगळें केल्लें, फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक लोकांक. ते पंचायत घर आज थंयच उरले आहा. ते खंयचेय परिस्थिती मुखार व्हरपाचो आमचो मेन मुद्दो आसतालो. एक विदीन 6 months आमकां तें पंचायत घर एटलिस्ट 50% वयर सरलें तुमी पळयतले. कित्याक आमी 3.5 कोटी ताका प्रोविजन दवरलेलें आनी मोविनांनी तेन्ना आपूण 3 कोटी दीत चाललें जेणे करून आमी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली. सो आयज आमकां तें मेन प्रायोरिटी ती आसतली. आमच्या गांवांत थंय पंचायत घर जाय. तेजे नंतर आमकां गांवांत जी सिवरेज लायन येवपाक जाय ती एक आमी प्रपोज करतले आनी ते सगळें डिपेंड अपॉन MLA कितलो कोऑपरेट करता तेजेर. आयज आमचे जे थंयचो मेन मुद्दो आसा गांवचो जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन येता हें येता तेजेरूय मातसो आळ घालपाक जाय आमकां मुखार सरोन. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर आमचे दैनीक गोमंतक यूट्यूबाचेर चॅनल आसा तो सबस्क्रायब करात आनी फेसबुकारूय फॉलो करात पेज आनी पळयत रावात गोमंतक TV.
basically if you look at the section 12, 13, 14 and 15 will have to be followed. So, जाय त्या गोष्टी जे केल्या आणि in addition